मातेव दुसऱ्या आश्चर्याची खबर सांगता. आमी सगळीं जाणां अस्तुऱ्यांक म्हयन्याचें जाता, आंगांतल्यान तांचें रगत वेता, पूण ही अस्तुरी तिचें रगतूच थांबनासलें. 12 वर्सां पासून रगत व्हांवतालें. आनी त्या काळार जेन्ना एका अस्तुरेक म्हयन्याचें जाता, ती अशुद्ध मेळ्ळी. तिणें पयस रावूंक जाय, तिका कोण हात लायनात, आनी जितल्यो वस्तू ती हात लायता त्यो सगळ्यो अशुद्ध जातात. आनी मागीर तें रगत थांबतच तिणें मंदिराक वचूंक जाय, थंय याजनिकाक मेळून कितें भेट दिवची ती करूंक जाय. हें सगळें करूंक आसलें आनी ती तेन्ना शुद्ध नितळ जाताली. आतां ही 12 वर्सां पासून अशुद्ध मेळ्ळी अशें लोकांचें चिंतप. म्हणून तिका लोकां मदें भोवंक जायनासलें. पूण ती धीर घेवन ते लोकांच्या खेटींतल्यान जम्यांतल्यान ती येता. आतां कशी म्हूण जेजूक सांगतली म्हाका अशें जाता, लज न्हय म्हूण ती आपणा भितरूच म्हणटा. ताच्या आंगार आसा तें वस्तूर रोप आसा न्हू, ताचे त्या पोंताक हांवें हात लायल्यार पुरो आनी हांव बरी जातलीं. कित्याक जुदेव लोक दादले लांब नेसण घालताले आनी असो एक आमी कोडदांव म्हणटा दोरी बांदताले अशें. त्या दोरयेच्या पोंताक हात लायल्यार पुरो, हांव बरी जातलीं. ह्या भावार्थान ती येता आनी तें करता. आनी जेजू तिका म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तिच्या भावार्थाक लागून ती बरी जाली, कित्याक तिका जेजूचेर भावार्थ आसलो. वैजाच्यांनी कांयच करूंक जालें ना, पूण वो वैजांचो वैज म्हजे खातीर कितें करतलो ह्या विस्वासान, ह्या भावार्थान ती आयली, देखून ती बरी जाली.